इश्टानो, युट्यूबाचेर वांडरिंग गुरू इंग्लिशींतल्यान वो गोंयकार गुरू कोंकणींतल्यान तुम्ही जायते युट्यूबार ते व्हिडिओ पळयल्यात आसतले. थंय आमचो फादर नेल्सन लोबो जायत्या आमच्या भावार्थाच्या स्वतांचेर वो पारंपरीक चाली रिती वयर आमची मनां उजवाडायत आसा. ताचे व्हिडिओ दर कितलेच फावटी तुम्ही पळयतात आसतले. हालींच्या दिसांनी कॅथोलिक पवित्र सभेचेर जायते अटॅक जालेले आमी पळयता. ओहीक करून सेपरात जालेली आमची भावां भयणां जांकां आमी प्रोटेस्टंट म्हणटा ती जायती आमचेर आरोप घालतात. आमचेर जायते उलयतात अदीक करून आंकवार मारयेचेर. तांकां जबाब कसो दिवंक न्हय, पूण आमच्या भावां भयणांचो दुबाव पयस करूंक आनी आमकां जायती म्हायती मेळूंक आमी थोडे व्हिडिओ केल्यात. ह्या व्हिडिओचो मेन टायटल आमी घेतला तो जावन आसा कॅथोलिक लोक आंकवार मारयेचो इतलो कित्याक मोग करता. वाय डज द कॅथलिक कम्युनिटी लव मदर मॅरी सो मच. आनी ह्या पयल्या एपिसोडांत आमी विशय घेतला वो टॉपिक घेतला तो म्हणल्यार डू वी वर्शिप मदर मॅरी. डू कॅथलिक्स वर्शिप मदर मॅरी. कॅथोलिक लोक आंकवार मारेक आमी बोसताव काय. ह्या व्हिडिओंत आमचे प्रश्न सुटावे करूंक आनी आमकां जायते जबाब आमच्या मनाचेर उजवाड हाडूंक आमचे मदें आसा फादर नेल्सन लोबो. फादर, तुमकां हांव सुवातेकूच देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तूं राजी जालोय हांगासर येवन आमच्या प्रश्नांक जबाब दिवंक आनी आमच्या मनाचे जायते विचार आसात तांचेर उजवाड घालूंक. तर फादर, जायतो लोक म्हणटा आमी सायबिणीक बसता आंकवार मारेक आमी आमची बोजवण करता. तर हाचे वयर तूं कितें म्हणटाय? फादर, डू वी रियली वर्शिप मदर मॅरी? पयल्या सुवातेर तुम्ही सुरवातेक म्हटला की आमी हे व्हिडिओ करता न्हय आमच्या प्रोटेस्टंट बाबांक अटॅक करूंक, पूण आमचो बाबाट थीर करूंक. ज्या आमच्या मनात दुबाव आसा, जे प्रश्न आसा ते सुटावे करूंक आमी हे व्हिडिओ करता. ते एकदम बरें. वी मस्ट एनलायटन आवर ओन पीपल instead of attacking other Christian separated brothers and sisters. Categorically हांव म्हणटा, खात्रेन हांव म्हणटा, सायबीण मायंचो आमी कॅथोलिक बाबा भयणां कॅथोलिक पवित्र सभा जायतो मोग करता, पूण आमी तिका बोजिना. We love Mother Mary very much, but we do not worship her. आमी बोजता फकत एकल्याच देवाक, त्रिएक देवाक, बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्याक. आंकवार मारिया आमच्या भाशेन मनीस. But Mother Mary was filled with a special grace, filled with the Holy Spirit. आणि ह्याच गुणाक लागून आमी तिका एके भाशेन मान दिता, तिचो मोग करता, तिका रेस्पेक्ट दिता. But we do not worship her. She is not God. She is a human being like us. Confusion येता जेन्ना आमी आमची टर्मिनॉलॉजी उतरां वापरता पळय तेन्ना. चार उतरां आसात. पयले म्हणटा ते वर्शिप, एडोरेशन, वेनरेशन आणि डिवोशन. आता वर्शिप म्हणटा ते आणि एडोरेशन म्हणटा ते. वर्शिप म्हणजे बोजूंक, एडोरेशन म्हणजे नमस्कार. ह्यो दोन वस्तू आमी फकत एकाच देवाक करता. आमी सायबीण माय करिना आणि सांता भक्तांक आमी करिना. म्हणटच worship and adoration is only reserved to God, but veneration and devotion we can of course give to Mother Mary and to other saints. हे जावन आसा आमच्या कॅथोलिक पवित्र सभेचे मोल. ह्या उपदेशांतल्या दुसऱ्या उपदेशांत देव आमकां ह्यो मुर्त्यो करपाचें आडवडटा न्हय? पळय, there is some misconception regarding the 10 commandments. आमच्या कॅथोलिक पवित्र सभे प्रमाणे पयलो मानमेंट हाचेर उलयता, पूण प्रोटेस्टंट 10 कमांडमेंट्स पळय हा तो दुसरो मानमेंटाचो. सोड्याव्या शेकड्यान जेन्ना प्रोटेस्टंट मुवमेंट सुरू जालोलो तेन्ना तांणी मातशें बदल केले, कित्याक आमी कॅथोलिक पवित्र सभा मुर्तीचो मान दिता, मोग करता म्हणून तांणी तें मातशें बदललें. सो देयर इज लिटल मिसकन्सेप्शन. So the first commandment speaks about not making statues.
पूण तुम्ही बायबल वाचीत जाल्यार हे देवाचे उतर सुटका पुस्तकांत चॅप्टर 20 थंयसर 10 मानमेंट दिता. देव 10 मानमेंट दिता आणि पयल्या मानमेंटान म्हणटा हांव एकूच सर्वेस्पर देव, तुम्ही म्हाकाच बसूंक जाय, दुसऱ्यांनी मुर्त्यो बिर्त्यो करूंक फावना. पूण कितें हा, देव म्हणना की स्टॅच्यू करी नाकात, मुर्त्यो करी नाकात. गॉड डजंट से डोंट मेक स्टॅच्यूज. व्हॉट ही सेज इज डोंट मेक स्टॅच्यूज टू वर्शिप फॉल्स गॉड्स. तुम्ही मूर्ती कोत्तात आणि तुम्ही समजून घेतात की ही मूर्ती कुड्याक देवाची मूर्ती म्हूण ते पातोक. बट ही डजंट से डू नॉट मेक स्टॅच्यूज. ना जाल्यार तेंच देवाचे उतर आणि तेंच पुस्तक सुटक्यांचे पुस्तक चॅप्टर 25 थंयसर सर्वेस्पर देव भांगराच्यो मुर्त्यो करूंक आर्क ऑफ द कव्हनंट थंयसर दवरूंक फरमायता. So if God says not to do in chapter 20 and he gives permission to do in chapter 25, contradiction म्हणते. होय, आमच्यान मुर्त्यो करूं येता, स्टॅच्यू करूं येता, पूण ते स्टॅच्यू आनी त्यो मुर्त्यो कुड्डे देव म्हणून समजून घेत जाल्यार ते पातोक. So we are not forbidden not to make statues, but we are forbidden if we make the statues in the name of false gods and worship them. पण तशें आमी कातोलीक पवित्र सभेन करिना. फादर, जायते कडेन आमी सायबिणीच्यो मुर्ती पळयता, जावं इगोर्जांनी जावं रस्त्यांचेर पर्यंत. तांचें कितें? पळय, एक स्टॅच्यू, एक मूर्ती आमी तर तेका आयडल म्हणत जाल्यार 2 वस्तू आसूंक जाय. पयल्या सुवातेर ही मूर्ती और स्टॅच्यू मस्ट रेप्रेझेंट अ फॉल्स गॉड. आमी कुड्डे देव म्हणटात. आणि दुसऱ्या सुवातेर ताका आमी बोजूंक जाय. आता आमी ह्या आंकवारमारीची मूर्ती हांगासर आसा, ह्या मूर्तीक पळोवन आमी ती देव म्हणून मानिना, आमी जाणा तो स्टॅच्यू म्हणून. आणि जरी तर आमी तिका बोसता आणि मानता की ही मूर्ती जावन आसा कुड्ड्या देवाची मूर्ती, जाल्यार आयडॉलेट्री जाता. अ स्टॅच्यू बिकम्स एन आयडल ओनली व्हेन वी थिंक इट रेप्रेझेंट्स अ फॉल्स गॉड. म्हणून ही मूर्ती आमी कुड्ड्या देवाक म्हणून मानिना, आणि मानिना जाल्यार आमी बोजूंक पावना. त्या मूर्तेक आणि स्टॅच्यूक आमी फकत मान दिता, रेस्पेक्ट दिता, कित्याक दिस स्टॅच्यू रेप्रेझेंट्स समबडी and this statue is representing Mother Mary. आता आमी म्हणत जाल्यार सगळे स्टॅच्यू आयडल म्हणत जाल्यार हुंय पाकान गेलो, हुंय रस्त्यार गेलो, थिंगासर राजीव गांधीचे स्टॅच्यू आसा, इंदिरा गांधीचे स्टॅच्यू आसा, त्योय आयडल जाता. ते बेश्टे स्टॅच्यू एंड दे ओनली स्टॅच्यू. आनी थिंगासर फुलां घातली, वाती पेटयल्यो, आमी वर्शिप करिना, भोजिना. सो दे ओनली रिमेन स्टॅच्यूज. दे आर जस्ट अ मेमरी ऑफ समबडी. फादर, एक सांग, सायबीण मुर्त्यो करपाची कसली गरज तर? तशें जाल्यार फकाणांनी म्हणटा महात्मा गांधीच्यो मुर्त्यो कित्याक करूंक जाय, आंबेडकराच्यो मुर्त्यो कित्याक करूंक जाय, शिवाजीच्यो मुर्त्यो कित्याक करूंक जाय. पळय, आमचो देश जेन्ना घडोवन येतालो तेन्ना महात्मा गांधीन आनी नेरून, जवाहरलाल नेरून तांणी म्हत्वाचो रोल केलो. दे प्लेड अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द फाउंडिंग ऑफ अ कंट्री. तेच भाशेन आंकवार मारयेन आमचो क्रिस्ती धर्म एके भाशेन जेन्ना पवित्र आत्मो आयिल्लो, पेंटकॉस्ट जाले, पवित्र सभा जल्मून आयली, तेन्ना शी प्लेड अ व्हेरी इम्पॉर्टंट की रोल. जशे परी आमी ह्या पॉलिटिशियनाचो, हे फुडारी पळय आसा तांचो उगडास करून आमी मुर्त्यो कोत्ता, तेच भाशेन आमी उगडास करून आंकवार मारूच्यो मुर्त्यो कोत्ता. बिकॉज शी इज अ की पर्सन इन द अर्ली चर्च. म्हणूनच ह्यो मुर्त्यो आमकां उगडास कोत्ता. आदी बाबा कितें जालां, तांणी सॅक्रिफायस केदें व्हडलो केला, तांचे कॉन्ट्रिब्युशन, हे सगळो उगडास करून तांकां मान आनी रेस्पेक्ट दिता. कितें वायट आसा मुर्त्यो करूंक, कितें वायट आसा तांचो उगडास काडूंक, कितें वायट आसा तांचे स्टॅच्यू करूंक. जरी तर पॉलिटिकल लेवल, सिव्हिल लेवल कांय प्रॉब्लेम ना, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आता आमी महात्मा गांधीचे स्टॅच्यू जावं शिवाजीचे स्टॅच्यू जावं इंदिरा गांधी स्टॅच्यू आमी ताका आयडल म्हणटा ना. They're just statues. So also Mother Mary statue is just a statue. We are just giving her honor and respect which she deserves. फादर, सायबीण माईच्या मुर्ती फुडें आमचो क्रिस्ती लोक मान बागोवन जिमेर पडटात ते आमी पळयता. तो तें भजन न्हय, वर्शिपींग न्हय. पळय,
हांवें सुरवातेक म्हणलेलें there's a difference between three words: adoration, veneration आणि honor. आता आदिल्ल्या लँग्वेजीन ही ग्रीक भाषेन 3 उतरां आसली: लात्रिया, हायपरदुलिया आणि दुलिया. लात्रिया म्हणजे वर्शिप आणि ही बोजोड फकत देवाक दिवपाची. दिस वर्शिप इज ओनली फॉर गॉड. लात्रिया म्हणटा ते भाशेन. हायपरदुलिया म्हणजे ओ मान एंड रेस्पेक्ट फकत आंकवार मारीक. हायपरदुलिया. आणि दुलिया म्हणजे मान एंड रेस्पेक्ट फकत सांता बोगता. म्हणटोच हायपरदुलिया दुल्याच्याहून वयर आसा, पूण लात्रिया सकला आसा. समजलें न्हू? सो इंग्लिश भाशेन आमी वर्शिप एकूच उतर वापरता, पूण लातीन भाशेन, ग्रीक भाशेन मिनींग चेंज जाता. पूण आमी जें पळय कितें कोत्ता आमी सजमता सगळें वर्शिप म्हणून. So there's difference between Latria, worship given to God, Hyperdulia, respect given to Mother Mary, and Dulia, respect and honor given to saints. हे difference सारखे समजून घेवंक जाय. तर फादर हे दिमी घालपाचे सारखे पळय, आमच्या बायबलांत दिमी घालपाचे, मान बागोवपाचे आसा. आमी इल्लेशे देवाचे उतर वाचूया आनी पळोवया. आता सुटकेच्या पुस्तकान चॅप्टर 18 थंयसर वर्स 7 थंयसर दिलेले आसा: मोजेस आपल्या सासूबाईक भेटता आणि भेटल्या उपरांत तो एके भाशेन दिमी घालता आणि ताचो उमाव घेता, पूण तो ताका बोजिना. डज इट मीन मोजेस इज वर्शिपिंग हिज फादर इन लॉ? ना. तेच भाशेन नव्या कोरारान दोन दुतांचो इतिहास, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चॅप्टर 10 वर्स 25 थंयसरी आमी पळयता जेन्ना पेद्रू भितर सोदता, कॉर्नेलियस म्हणटा तो नावाचो, तो एके भाशेन दिमी घालता आणि प्रॉस्ट्रेट जाता, फ्लॅट जाता ग्राउंडार. डज इट मीन कॉर्नेलियस इज वर्शिपिंग पीटर? ना. आणि फर्स्ट सॅम्युएलाचे पयलें पुस्तक चॅप्टर 24 वर्स 8 थंयसर आमी पळयता जेन्ना दावीद भुयारांतलो भायर सोदता, तो साऊल राजाक उलो मारता आणि माय लॉर्ड अँड माय किंग म्हणून सोरपटून जमनीर पडटा. डज इट मीन किंग डेव्हिड इज वर्शिपिंग सॉल? ना. ही गजाल जावन आसा अमेरिकाची. सी द अमेरिकन्स, they never kneel, they never bow, they don't follow certain traditional rules. ते आत दिले, तांचो रिपब्लिक गव्हर्नमेंट, रिपब्लिक सोसायटी आत दिले गेले. पुढून UK लंडनाक वयशी जाल्यार ही दिमी घालपाची, बाव करपाची ती स्टील अजून आसा. तूं बकिंगम पॅलसांत वच, क्वीन एलिझाबेथ आसा, तूं दिमी घातल्या बगर, बाव केल्या बगर थिंगासोर एके भाशेन मान रेस्पेद ना. आमच्या इंडियेक पासून आमची हिंदू बाबा भयणां आपल्या आवय बापायक पांयांत हात लावन किस घेतात, मान दितात. इट इज व्हेरी पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशन टू बाव डावन, टू नील डावन आउट ऑफ रिस्पेक्ट. दुसऱ्यांक कोण पळय आमचे आमकां वडील आसा, रेस्पेक्टाचे मनीस आसा, तांकां रेस्पेक्ट दिवंक आमी पांयांक हात लायता, बाव करता, दिमी पासून मारता. इट इज जस्ट अ सायन ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज समबडी स्पेशल इज इन फ्रंट ऑफ अस or somebody greater is in front of us. तातून काही वाईट ना. इश्टानो, हांव फादर नेल्सन लोबो हाचे उपकार आठवयता. ताणें ह्या व्हिडिओंतल्यान आमचे जायते मनांचेर दुबाव आसलेले ते पयस केले, आमची मनां उजवाडायली. चडांत चड तुमकां देव बरें करूं फादर. पूण सोंपोवचे आदीं हांव सेंट मॅक्झिमिलियन कोल्बे हाच्या उतरांचो उगडास करूंक सोदतां. ताणें म्हणलां, सायबीण चड मोग करूंक भियो नाका, कित्याक तिच्या पुतार जेजून चड मोग आमच्यान करीन येजो. Protestants are accusing us of praying to Mother Mary instead of praying to God. We will see this in our next video. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हो व्हिडिओ तुमकां बरो लागलो जाल्यार शेअर करात, लाईक करात आणि सबस्क्राईब करात.